हॅलो गायज. सो खूप दिसांनी व्हिडिओ काडटा हांव. म्हाका 7-8 म्हयन्यांतले व्हिडिओ काडून. सो फाल्यां गणेश चतुर्थी आनी पळय आमच्या घराचें निकतें काम रिनोवेशन सगळें जालां. सगळें घर मोडून परत बांदलें आमी. हें आमकां तशें आसा तर पळय हांगा वॉल नासल्यार वॉल बी बांदलें आतां. हो सद्याक जागो सद्याक सोडला. हांगा आनीक रूम येतलो मागीर. सो दाखयता आमकां घर दाखयता आमचें कशें जालां तें. आमची मेनली हांगाच्यान वाट आसली. ही वाट आतां बंद केल्या सगळें बंद केली. रूम असो काड. सो गणपती टी व्ही तो देवाचो रूम दाखयता तुमकां. हय हो देवाचो रूम. एक्चुली हे 2 रूम काडल्या पळय. एक्चुली व्हडलो रूम काडपाचो आसलो पूण मम्मी म्हणटाली की 2 रूम काड. सो सद्याक सामान सगळें मिक्स केलां सगळें. सद्याक एडजस्ट करपाक बेश्टें घातलां हांगासर. मागीर आमी याद मारून काडटली. हो एक रूम. हो मातसो रूम व्हडलो आसा. तो मातसो धाकटो आसा. सो एक्चुली हो कॉमन घेवपाचो आसलो तो व्हडलो पूण असो म्हणून एक 2 रूम केले. सो म्हाजो रूम तेवटेन तो एम्प्टी स्पेस आसा पळय खाली जागो आसा थंय म्हाजो रूम येतलो मागीर. सद्याक काम स्टार्ट करूंक ना, करपाचें आसा. सद्याक इतलें काम कंप्लीट केलां आमी. आं येता आमचो गणपती. चला गायज बाय. फाल्यां मेळचें.